बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. प्रितीच्यानो, मागणेंत आमी वेळ सारतना आमची नदर आल्तारार पवित्र साक्रामेंतान उंड्याच्या रुपाकाल आसलोल्या जेजूचेर आमी दवरुया. मागणेचो विशय जावन आसा तो तांकां सोबार वस्तू वेपाऱ्यांनी शिकोवंक लागलो. देव आपल्या उतरांचेर विस्वास दवरता तांकां आनी ताच्या उतरां प्रमाणें चलता तांकां आपलो आशिर्वाद दिल्या बगर रावना आनी जायती कृपा फावो जाता. जेजू आम्हा सगल्यांची काळजां आनी मनां तपासता. आमी मनशां एकामेकाक सोवें कितलीं पासून हुस्क्यान भरलोलीं, कितलीं एकामेकाक सोजमोतात, कितलीं पासून आमी एकामेकाची आदाराची जातात तीं. जेजूक सोगलें थावें. मार्कूच्या शिव वर्तमानान 20 वर्सांत वळी 14 जेजू वेपारींतल्यान म्हणटा, सोगलीं तुमी मोजें आयकात आनी सोजमून घेयात. मनशा भायलें कितेंच ताचे भितर वचून तांकां मेळी करूंक शकना, पूण मनशाक भितरल्यो वस्तू भायर सरून येता त्योच मनशाक मेळी करतात. ही देवाची उतरां आमच्या जिवितांत सदांच कोळ नियाळूंक आनी ते वेव्हारांत घालूंक जेजूचो आदार आमकां मागुया. तोच आमचो सोमी, तोच आमचो गुरू, तोच आमचो सासणीक जिवीत. ताका भोव मान फावो. ह्याच मानान सोगलीं आमची कालती मान बागोवन जेजूक नमस्कार करुया. जेजूचे आसणे आमी भोगताना सोगलीं गीत गावुया. ए आत्म्या बापाच्या M2 पेज 152. ये आत्म्या बापाच्या जेजूच्या ये आत्म्यान मोगाच्या ये आत्म्यान मोगाच्या बापाची भुरगीं आमकां कोर, जेजूचे गोवाय आमकां कोर, मोगाची बाबोयन आमकां कोर, मोगाची बाबोयन आमकां कोर. ये आत्म्यान बापाच्या ये आत्म्यान जेजूच्या ये आत्म्यान मोगाच्या ये आत्म्यान मोगाच्या
जेजूची शिकवण आमकां एक देवाचें जिवें उतर. जेजू आमकां सोबार वस्तू वोपारींतल्यान शिकोवंक सोदता. जायते आमी देवाचें उतर वयर वाचलां, पूण आमी ताचे सारको नियाळ करूंक ना. आमी जेजूची शिकवणीचेर विसोर घातला. ताच्या उतरांची आमी बेपर्वा केल्या. जेजू आमकां आपलो कसलो संदेश दिता तो आमी वळखून घेवंक ना. अशे परी आमी देवाक अपमान केला. तर हे वेळार आमची चूक वळखून घेवन देवा लागीं बोगसणें मागून गीत गावया. दयाल बापा, I4 पेज 117. Tuyo Devo kaklo dicho Bogos Papa Mogacho Bapoy Molong Hardawanaga Burgyang Tucha Sunaka Ye Jesu How Kaklod Magada Ditolo More Patieta Sormocha Pat Kankandalta I chanti sogli santa Ye Jesu How Kaklod Magada Ditolo More Patieta Sormocha Pat Kankandalta I chanti sogli santa Pat Kakadir Makabavo Usokotin Sasnatsu Kostvol Vole Em Konachi Sodan Zoltea Uchachi Ye Jesu How Kaklod Magada Ditolo More Patieta Sormocha Pat Kankandalta I chanti sogli santa Ye Jesu How Kaklod Magada Ditolo More Patieta Sormo
Osha Padakan Kantalta Al Chanti Sogli Santa. जेजूचे आसणे आमचें मोदें आसा. सोगले मोगान ताणें आमकां आपले काकलुटीची नदर दिवन भोगसणें फावो केलां. आपले वेंगीन ताणें आमकां परतून घेतल्यात. जेजू, तूं आमकां आपले शिकोवणे वरवीं सर्गीच्या राजाचे गूट उक्ते कोत्ताय आनी तें समजून घेवंक तुवें आमकां आदार दिताय. जेजू, हें तुजें मोवाळ मोन आनी मितमेद नासलोलो मोग आमचे सोवें तूं दाखयता आनी बापाचो मोग तूं आमकां वांटाय म्हूण तुका आमी आर्गां दिता. आर्गां तुका जेजू, मोहिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. देवान फावो केल्या सोगल्या देणे खातीर उपकारी काळजान आनी मोनान जेजूक दिनवासूक आमी गीत गावुया, देवाक आर्गां दिवया. E4 पेज 78. Devac argaं divuya, Devac dinavasuya, Devac argaं divuya, Devac dinavasuya. Moima dukkha, voibhava dukkha, ekaz korya deva. Orpone bet argadita, tuji mogal porasa. Devac argaं divuya, Devac dinavasuya, Devac argaं divuya, Devac dinavasuya. Akash pretom tuven rutselyay, Oy tusti sambalatay. Rutsna mode amakai rutselyay, Tuji koruk seva. Devac argaं divuya, Devac dinavasuya, Devac argaं divuya, Devac dinavasuya. आमचे जिवीत जावं दे एक गीत, आभार मानूंक तुजे. कोरोंक प्रेते सासनाक लेगीत, ओत्रेक ये काळजाचे. Devac
अर्गां दिवूया देवाक दिनवासूया देवाक अर्गां दिवूया देवाक दिनवासूया. देवाच्या उतरा वरवीं आमचे लागीं देव उलयता आनी आमचो संबंद वाडटा आनी देवाच्या मोगांनी आमी वाडटा. हेच मनान देवाचें उतर आयकूंक सगलीं उबीं रावुया. मार्कूचें शिव वर्तमान आवेसवो 4 वळी 1 ते 9. दुसरी, तो दोरयाचे दोडेर शिकोवंक लागलो, पूण लोकांचो येदो व्हडलो जोमो ताचे भोंवती एकठवलो की तो दोरयांत आसलोल्या एका होड्यार चडून बसलो आनी सगलो लोक दोडेर दोरयाचेर वाटेन रावलो. तो तांकां सोबार वस्तू वेपारांनी शिकोवंक लागलो आनी शिकयता ताणें अशें म्हणलें, आयकात, एक वोंपपी वोंपूंक गेलो आनी वोंपतना थोडें बी वाटेची देगेर पडलें आनी सुकण्यांनी येवन तें केलें. दुसरें, जोबोरशी माती नासली तसले कोडपी जमनीर पडलें आनी मातयेची कोलाय ना जावन तें वेगीच किल्लोलें पूण वत येतोच करपलें आनी मूळ ना जावन सुकलें. दुसरें कांट्या मदें पडलें. कांटे वाडले आनी तांणी ताका फुगार केलें आनी पीक जालें ना. आनी हेर बी बरी जमनीर पडलें. तें किल्लोलें आनी वाडलें आनी ताका पीक जालें. एकाक 30, एकाक 60 आनी एकाक 100. आनी ताणें म्हणलें, आयकूंक कान आसलोल्यांनी आयकुचें. देवाचें उतर हें. देवाची मोड उपकार. आयकोल्ल्या उतराची थोडो नियाळ करुया. जेजू जायते फावट वेपाऱ्यांनी उलोवंक लोकांक स्वर्गा राज्याची शिकवण दितालो. आयच्या वेपाराची जेजूची समजणी अशी. एका वोप्या भाशेन देव आपलें मोगाचें उतर जिन्सा भासांनी आमच्या काळजांत मनांत वोपीत आसात. पूण जायते फावट आमच्या काळजाची जमीन निबोर जालोली आसता. देखून तें बी किल्लोंक आनी फळ दिवंक पावना. केन्नाय आमचें काळीज पांय वाटेर वोंपलोल्या बिया सारकें. जे सुकणीं खातात तेच पोरी देवाचें उतर कानार पडना. फुडें सैतान येता आनी तें उतर काडून उडयता. कोडपी जमनीर पडलोलें बी उदक आनी मूळ नासतोच
रोखडेंच मरोन वेता. तेच भाशेन आमचें काळीज पयलें उतर मानून घेता, उपरांत दुमाळो वो कोस्ट येना फुडें आमचो बावाट रोखडोच हालता. कांटे मोदें पडलोलें बी वाडटा, पूण संवसाराच्यो दास्ती, गिरेस्तकाय, व्हडपण ह्यो वस्तू देवाचे उतराक चेपतात आनी वाडोवंक दिना. जे पोरी जें बी बोरी जमनीर पडलें ताका बरी पीक जाता. तेच पोरी एका बऱ्या काळजान देवाचें उतर पडटा तेन्ना मनीस ह्या देवाच्या उतराचो फळ काडटा आनी आपल्या जिवितान फळां दिता. जेजूच्यो ओपारी एकदम साद्यो आनी सामान्य लोकांच्या जिवितान घडटा त्या वस्तूंक संबंदीत आसल्यो. प्रितीच्यानो, देवाचें उतर जिवें आनी बोलिश्ट तें दोनूय वाटांनी पाजलोले तोरवारी पोरी रोमता. हीं उतरां आमकां हिब्रुवाचे चिटीन 22:4-12 हांगा मेळटा. जायते पावटी आमी आमच्या संवसारी चिंतनांनी, गोरवान आनी दुसऱ्या कामांनी बुडलोलीं आसता की देवाच्या उतरां आमच्या काळजा मनान गळोवंक वेळ मेळना आनी हें बरें उतर आमच्या जिवितान फावो तें पीक दिवंक पावना. जोण एकल्यान आपल्याक विचार करचो, आमी कसली जमीन? वाटेची देग, कोडपी वो कांट्यांनी भरलोली जमीन? आमचें काळीज म्हणल्यार जमीन. तर काळजाच्या कानांनी आमी आयकूंक गरज. तेन्ना जेजूचीं उतरां आमच्या काळजांनी रिगतलीं आनी आमची जमीन खोडपी वो कांट्यांनी भरलोली आसल्यारी पासून सगळें काडून निगूत करून बरें बी कशें किल्लावून 100% फळां दितलीं. प्रितीच्यानो, सगळे काळजान आनी बरे मनान देवाचें उतर आयकूंक आनी ते आपकुशीन उतरा पोरमोणें जिवंक आमी प्रयत्न करुया. हे वेळार आमी गीत गावया. बापा म्हज्या मोगाळा, Q5, पेज 165. बापा म्हज्या मोगाळा, बापा म्हज्या मोगाळा, बापा म्हज्या मोगाळा, बापा म्हज्या मोगाळा,
म्हजें जिवीत तुज्या हातान सोडटा तुका मानता तितलेंच कोर म्हूण मागता कितें करशी तुजो उपकार मानता सगळें सोया सगळें मोगान घेता बापा म्हज्या मोगाळा बापा म्हज्या मोगाळा बापा म्हज्या मोगा बापा म्हज्या मोगा तुझी आमची थोडी मागणी जेजू फुडें दवरुया. मागणेचो जबाब. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता तुका. सगलीं परत एकदां म्हणुया. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता तुका. देवाचें उतर आमी सगल्यांनी दिसा दीस पोट्टें वाचूंक सोजमून घेवंक आनी स्वता तें जिवंक सर्गीच्या राजाचो हावेस काळजांत सदांच बाळगूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. जबाब. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता तुका. दर एक क्रिस्ती वांगड्यांनी देवाचें उतर उतरांनी आनी कोन्यांनी पोरगोटूंक बापाचो आदार आनी कृपा दी म्हूण मागुया. जबाब. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता तुका. जेजू आमचीं काळजां मनां उजवाडाय. आमी संवसारी वस्तूंक बुलोना जावं पूण देवाच्या सासणीक उतराक विस्वाशी रावंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. जबाब. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणी कोरता तुका. जेजू आमच्या मागण्यांच न्हय आमी आशा सोदूंक पूण तुजी कुशी जाणा जावंक तुका वळखूंक आनी तुजो मोग करूंक आमकां फावो कर. जबाब. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें कोत्ता तुका. सोगलीं दिमी घालुया. आनी जेजून शिकयल्लें मागणें सगलीं बरोबर म्हणुया. आमची बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तांणी पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.